की येता त्या ख्रिसमसाच्या पूर्व रात्री म्हणजे 23 तारखेक आम्ही जो खांडेपार ब्रिज 100 कोटीचो प्रोजेक्ट पूर्ण केला ताजो उक्तावण समारंभ माननीय MOST MORTH मिनिस्टर नितीनजी गडकरी तांचे साथी MOST MORTH स्टेट मिनिस्टर त्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांचे मार्गदर्शन आणि आम्ही सगळे दोन्ही खासदार फोंडेचे आमदार बाब रवी नायक विश्वजीत राणे आणि ताजे बरोबर आम्ही सगळे आमदार हे मिळून लोकार्पण करपाचो कार्यक्रम 23 तारखेक सांच्या 7 वरांचेर आमी दवरला. सुदीन पुलाचे उक्तावणाची घोशणा करता थंय आसा गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट पुलाचे उक्तावण आडावपाची शिटकावणी दिवन मेकळो. कोणी खंयचे आमचे GMPFचे डेलिगेशन सोडून आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचे BJPचे काँग्रेसचे कितें पावलो तें आमकां तेचें दाखोवचें नाल्यार आमी खांडेपारचो पुलाचें उजवाडन करून दिवपाचें म्हणजे नाम ते दिसा भितर पडले आतां. एज्युकेशन हेका लागून करतात की तो विशय जो आमचो आसा तो विशय हायेस्ट ऑथॉरिटी कडेन पावपाक. जी कोऑर्डिनेशन कमिटी तुम्ही फाल्यां 2 दिसां भितर आपल्या टार्गेट तुम्ही दवरात 2 तारखेक बंद करता पूण 2 तारखेक जेन्ना बंद करतले तेन्ना आमची 100% तयारी आसा. एक कोऑर्डिनेशन कमिटी तांची म्हणजे राजकीय पक्ष आणि काही संघटना ज्यो आसा तांची एक कोऑर्डिनेशन मिटींग जी आसा ती 27 तारखेक फोंड्यां फिक्स जाल्ली आसा सांजची 3:30 वरांचेर. त्या कोऑर्डिनेशन मिटिंगान फुडलें जें कितें आसा फुडलें जें कितें एक्शन आसा तें त्या कोऑर्डिनेशन मिटिंगेक ठरतलें. इतल्यार जाल्लें ना. आतां 27 डिसेंबराक गोवा बंदाचो प्लान थारावंक परत सभा जातली. धरण्यांची भाशा सरकाराक समजना जाल्यार आतां वेंचणुको तोंडार आसतना फ्रंटाचो निशेध आनी बंदाचो प्लान. प्रुडंटा खातीर फोंड्या सावन विवेक प्रभू.